मोपा विमानतळा खातीर MOEFन दिल्लो एनवायरमेंटल क्लियरन्स वादात सापडला. रेनबो वॉरियर्सान मोपाक मेळिल्ल्या इसीक एनजीटीत चॅलेंज केल्या. एनजीटीत आतां मेरेन हे याचिकेचेर 3 सुनावण्यो जाल्यात. मोपा खातीर एक्वायर केल्ल्या जमनींतल्या धनगरांच्या घराक हात लावचो न्हय म्हण एनजीटीन सरकाराक आदेश दिला. प्रधानमंत्री मोदीन गोंयांत येवन मोठ्या दबाज्यांत मोपा विमानतळाचो बुन्यादी फातर बसयलो खरो, मात मोपा विमानतळ प्रकल्पाक सद्याक पयलो धपको बसला. गोंयचो एक NGO आनी कांय पर्यावरणवाद्यांनी एकठांय एनजीटी मुखार मोपाच्या इसीकूच चॅलेंज केल्या. इसीक चॅलेंज करप्यांच्या म्हणणे प्रमाण मोपाच्या एक्वायर केल्ले जमनीत धनगरांची 14 घरां आसात. मोपा प्रकल्पाक लागून ह्या 14 घरांक थंयच्यान हालोवपाचो प्लान चल्ला. मात सरकारान हे लोकांक खातीर पुनर्वसणूक प्लानूच थारायल्लो ना. धनगरांक थंयच्यान वचपाक म्हूण राजकीय दबाव तंत्र चालू आसा. दुसरे वटेन याचिकेंतले हे मुद्दे खोडून काडटना सरकार म्हणटा मोपाच्या धनगरांच्या 14 घरांक रावपाक पर्यायी वेवस्था आनी समाधानकारक मोबदलो दितले. प्रोजेक्ट प्रोपोनंटान गोंय सरकारा कडेन पुनर्वसणूक प्लान सादर केला. सरकार प्लान चालीक लावपाक तयार आसा. मात प्रोजेक्ट प्रोपोनंटाचो प्लान हो थळाव्या धनगरांनी मान्य करपाक जाय जाल्यारूच तो चालीक लागतलो. एनजीटीन मोपाच्या इसीक चॅलेंज दिवपी आनी सरकार अशे दोनूय पार्टींची बाजू आयकून घेतले उपरांत आपले सुनावणेंत सांगला ते अशें: मोपाच्या 14 धनगरांच्या घराक सरकाराक सद्याक तरी हात लावपाक मेळचो ना, तांचें शिफ्टिंगूय जावचें ना. एनजीटी मुखार हे याचिकेचेर आतां मेरेन 3 सुनावण्यो जाल्यात. MOEFन इसी दितना मोपाच्या एक्वायर जमनीत 14 घरां आसात म्हूण मान्य केलां आनी तरीकूय मोपाक इसी दिल्या. आतां प्रकरण एनजीटीत गेल्ल्यान मोपाचे हे 14 धनगरांच्या घरांचो प्रस्न सोडयले शिवाय विमानतळ प्रकल्प पुराय जावपाक शकना. दुसरे वाटेन सरकारान काम चालू केलां. हे याचिकेचेर निमणी सुनावणी 2 मार्चाक जातली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री इदापादी के पलानीसामीन विधानसभेत अखेर विश्वासमत जिखलें. पलानीसामीक 122 आमदारांनी तेंको दिला. ओ पनीरसेल्वमाक फकत 11 आमदारांनीच तेंको दिला. विश्वासमत जिखिल्ल्यान पलानीसामी होच तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री पदार कायम आसतलो हें स्पश्ट जालां. गुप्त मतदान घेवपाची द्रमुक आमदारांची मागणी अध्यक्षान भायर मारतकच आमदारांनी विधानसभेत बरीच धुमशणां काडली. तामिळनाडूत शेनवारा नाट्यपूर्ण घडामोडी घडल्यो. तामिळनाडू विधानसभेत भोवमत सिद्ध करपाच्या वेळार शेनवारा बरोच बोवाळ जालो. गुप्त मतदान घेवपाची द्रमुक आमदारांची मागणी अध्यक्षान भायर मारतकच आमदार बरेच चाळवले. तांणी कदेलां मोडलीं, मेजूय मोडलें, मायक मोडलो आनी ऑडिओ स्पिकराचें कनेक्शनूय तोडलें. द्रमुकाचे 88 आनी IUMLाचो 1 अशा 89 आमदारांक सभाघरा भायर काडटकच विश्वासदर्शक थाराव मांडलो. ह्या वेळार द्रमुकाचे आनी पनीरसेल्वम गटाचे आमदारूच आसले. मजगतीं मरीना बीचेचेर आंदोलन करपी द्रमुकाचे फुडारी MK स्टॅलिन आनी हेर आमदारांक पुलिसांनी ताब्यांत घेतल्यात. घेऊया एक ब्रेक.